No, no, I was talking about taking हय. over the film festival. आता बेसिकली फिल्म फेस्टिवल आम्ही हे घेत पासून काही गोष्टींनी जे एक चालू आसा ते म्हणजे DFF कडेन काही प्रमाणाचेर सिन्स वी नो एक बेटर संबंध करपाशी संबंधी पूण एक प्रयत्न चालू आसा. ऑफकोर्स कितपत तो सक्सेसफूल जाला हो वेगळो विशय आसा. शिवाय ओवरऑल ऑर्गनायझींग जे आसा हे ऑर्गनायझिंगान भितर एक सुसूत्रता हाडपाचो एक प्रयत्न चालू आसा. ह्या फाटीचो इफी तातूंत सुद्दां थोडेशे फायनान्शियल एक कन्स्ट्रेंट जर सोडले जाल्यार अदरवायज यू वील डेफिनेटली फायंड की दिस टायम इट इज अ बेटर इफी. इवन जे भायले लोक हांगा येतात इफीच्या वेळार काही ज्यो कंप्लेंट्स आसताल्यो पयलीं इफी ऑर्गनायझिंगाच्या बाबतींत काही कंप्लेंट्स आसताल्यो आनी जाका लागून ओवरऑल इफीक आनी गोंयाक भायर एक वायट नांव थंय हें जातालें. ते वतल्यो. फाटल्या वर्साय बी हें जाल्लें ना आनी ह्या वर्साय बी तें जावचें ना आनी इट वील बी अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स. भायले सुद्दां जे पळय फिल्म मेकर्स येतात फायनली गोंयचें नांव बरें घेवन वतले कोण जाल्यार जे भायल्यांतल्यान जे फिल्म मेकर्स आसात हेच हांगाच्यान बरें एक्सपिरियन्स घेवन आनी बरें नांव घेवन भायर वतले. डू यू थिंक दॅट सेंट्राक जर एक पर्टिक्युलर पार्टीचे गव्हर्मेंट आसा आनी गोवान पर्टिक्युलर पार्टीचे गव्हर्मेंट आसा आनी ते सेम आसा जाल्यार कॉर्डिनेशनाक बरें पडटलें. लायक BJP गव्हर्मेंट NDA समज आयलें जाल्यार कॉर्डिनेशनाक बरें पडटलें. डेफिनेटली शेवटी कशें आसा काही गोष्टी ओपनली जरी कोणें म्हणनात काही गोष्टी ह्यो इंटरनली चालूच असतात आनी इट इज टू बी अंडरस्टूड. सो डेफिनेटली कॉर्डिनेशनान भितर जर दोनी कडेन एकूच सरकारां आसलीं जाल्यार दोगांचो जो तूं म्हणटा तसो MOU सायन करपा पासून शेवट पर्यंत एक कॉपरेशन आनी कॉर्डिनेशन ह्या दोनी गोष्टींचेर म्हाका दिसता डेफिनेटली बरो परिणाम जातलो. सद्या प्रॉब्लेम चल्ला तुमचो काही गोष्टींनी जाता लायक न्ही लायक कशें आसता आतां जें म्हळें कोंकणी सेक्शन जेन्ना टायम टेबल जें शेड्यूल जें तयार जाता हें इन एडवान्स जर खूब प्रमाणान जर मेळ्ळें जाल्यार आमकां ऑर्गनायज करता आसतना खूब सोंपें पडटा. हीच गोश्ट ऐन त्या वेळार जर काही गोश्टी दिल्यो जाल्यार मागीर धांवपळ करची पडटा. आमकां खबर आसा आमच्या घरान सुद्दां कितेंय जर कार्य असलें ऐन त्या वेळार जर तुका रिक्वायरमेंटाची एक लिस्ट हाडून दिली जाल्यार तुका कशी धांवपळ करची पडटा. अश्यो काही गजाली म्हणजे जणू त्यो भायर जरी वॉयस आवट जाल्यो ना तरी सुद्दां खंय ना खंय तरी ती थोडीशी अडचण ही चालूच आसता. ऐन त्या टायमान आनी अडचणी जावपाच्यो आसा ना कितल्योय जरी अडचणी जाल्यो त्यो हँडल करपा खातीर जी कितें आमचे तर्फे आमी पयलींच काही प्रॉस्पेक्टीव गोश्टी लक्षांत धरून जी तयारी करची पडटा ती करपा संबंदी आमचे एक प्रयत्न चालू आसा आनी वी वील बी सक्सेसफूल. ट्रबल शूटिंग ऑलरेडी रेडी करून दवरला. सामकें. बरं एक गजाल सांग म्हाका अगेन यू नॉट आन्सर टू दॅट क्वेश्चन की आमी गोवा वील टेक ओवर इफी म्हणून मदीं एक थॉट प्रोसेस जाल्लो. बरोबर. तो थॉट प्रोसेस स्टॉप जालो ना नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. फाटली सुद्दां आमची जी जनरल बॉडी जी जाल्ली आसा जनरल बॉडीची मिटींग जाल्ली तातूंत सुद्दां आमचे मुख्यमंत्री जे ESCचे चेअरमॅन आसात ते प्लस आमचे विष्णू वाघ ओवरऑल सगळे एंटायर जनरल बॉडी जी आशिल्ली वॉज एका गोश्टीचेर एकमतान आमी हें जाल्लें की केन्ना ना केन्ना तरी हांव ताजेर टायम लिमीट आनी डेडलायन दिना. CM भशेन आपूण टार्गेट दिना. ओके हांव दिना आनी ही जी पळय करपाचें आसा हें करपाचें आसा तें बेगिनान बेगीन जातलें अशें म्हाकाय बी तातूंत भितर आमचे कडेन कॅपेबिलिटी आसा. कॅपेबिलिटी आमचे कडेन भरपूर आसा. कारण ह्यो सुद्दां गोश्टी ज्यो जातात एक्चुअल पळोवपाक वचत जाल्यार 90% गोश्टी ही ESCच ऑर्गनायज करता. टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर टोटल जी तयारी हांगा जाय पडटा टोटल एक्सपेंडिचर ह्यो सगळ्यो गोश्टी ESCच करता. फिल्म्स हाडप डेफिनेटली कारण म्हाका दिसता फाटल्या 8-9 वर्सान ESCन अन्य ज्यो पळय आमच्यो ज्यो टार्गेट्स आशिल्ल्यो ह्यो कंप्लीट करूं ना करूं पूण निदान इंटरनॅशनली जें पळय एक छाप थंय जावपाक जाय हो हळू तयार केल्लो आसा. गोवा हें एक फिल्म डेस्टिनेशन नॉट जस्ट फॉर शूटिंग जाल्यार एक इंटरनॅशनल फिल्माचें बी एक डेस्टिनेशन म्हणून ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नांव जालां. आनी भायर सुद्दां तुमी जर खूब कडेन आमी ताका इफी म्हणटात पूण भायर जर खूब काही देशांनी जर तुमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ते इफी न्ही ते गोवा फेस्टिवल म्हणून थंय वळखतात.
सो हे गोवा फेस्टिवल हें जें ब्रँडींग जें जाल्लें आसा ह्या ब्रँडिंगाचोय बी डेफिनेटली आमकां पुरेपूर उपयोग जातलो. एक गजाल आसा, गव्हर्मेंट इंटरफियरन्स आसचो काय ना आसचो फिल्म फेस्टिवलान? I wouldn't call it a government interference. Basically, organizing body is ESG, which is a part of government. No, why, what CM has to do with all these things? न्ही, कारण कशें आसता ना, मोठो व्याप जेन्ना आमी ऑर्गनायज करतात तेन्ना आमकां कितल्योश्योच गव्हर्मेंट एजन्सीज हातून भितर इन्वॉल्व करून घेवच्यो पडटात. वेन आय से गव्हर्मेंट एजन्सीज हातून इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर GSIDC आसूं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूं, पोलीस, ट्रॅफिक, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथींग वी हॅव टू गेट रोप्ड इन. सो हें करता आसतना वेन द ESGचो जो मुखेली स्वता जेन्ना मुख्यमंत्री आसता तेन्ना काही गोष्टी तुज्यो सहज आनी इजिली जावन वतात. पण ताका टायम खंय आसता, अदरवायज एनी चीफ ना, मिनिस्टर. इवन इफ ही डजंट गिव स्वता प्रत्यक्ष फिजिकली येवन जरी केलें ना, सिन्स कशें आसता, वेन वी नो बाबा हांव हें म्हजे कडेन मागपाक जरी आज म्हजे कडेन इंटरव्यू घेवपाक जरी रुपेश आयिल्लो आसा तरी तें दाखयतलो खंयच्या चॅनलाचेर हें म्हाका खबर आसता. सो डेफिनेटली अश्यो काही गोष्टी आसात, काम करून घेवपाक जरी कोणी आयलो बाबा हो ESGचो मनीस आयिल्लो आसा आनी ESG इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर हें जेन्ना खबर आसता तेन्ना काही गोष्टी त्यो Compulsion जावन सहज पडटा. सोंपेपणान जावन वतात. व्हेरेज काही गोष्टी जर त्यो प्रायवेटली करपाक वचत जाल्यार इट मायट टेक डेज अलोंग. ओके, एक हें आसा की ESG फक्त एक फिल्म फेस्टिवल करता, इट शूड बी ताजे उपरांत ते डॉर्मंट उरता. दुसरी गजाल आसा की ESGचे पयलींच्या टेन्युअरान जी स्कॅम्स जाल्ली, सो कॉल्ड स्कॅम्स, एलेज स्कॅम or रियल स्कॅम, नो वन नोज बिकॉज नथींग वॉज इन्वेस्टिगेटेड. देर वॉज ऑल्सो एलिगेशन लायक पर्सन लायक मनोज श्रीवास्तव ताणें कितलेशेच बील केलें, मिसयूज केलें ESGचे एंड एन इव्हेंट. तुमी इन्वेस्टिगेशनूच करूं ना ताजें? न्ही, बेजिकली फेस्टिवलाची दोन आंगां आसात. एक वीच इज अ कॉम्पिटिशन जे भितर स्क्रिनींग ऑफ फिल्म्स हाजे पुरतें मर्यादीत आसता, जें पळोवपा खातीर भायल्यांतल्यान लोक येतात, सगळे वेगळे वेगळे फिल्म मेकर्स येतात, आपले फिल्म्स दाखयतात. दुसरें आसा ज्यो पेरिफरल एक्टिविटीज ज्यो ऑल ओवर गोवा घडटात, वेगळे वेगळे कार्यक्रम घडटात. मेजर जे पयलीं जी एलिगेशन्स जी जाल्ली आसात इट इज ऑन धीस पार्ट जो पळय पेरिफेरल एक्टिविटीज जातात. ह्यो पेरिफेरल एक्टिविटीजान काही कडेन अशीं एलिगेशनां तेन्ना जाल्लीं आसात की अशें धरुया की लाखाचो प्रोग्राम 5 लाखान गेल्लो आसा, अशीं काही एलिगेशनां तेन्ना स्कॅम्स जी म्हणटात ही त्या वेळार जाल्लीं आसात. इन्वेस्टिगेशन ताजें ताबडतोब जावपाक जाय, कारण खंयच्याय गोश्टीचें तें जाल्या नंतर फाल्यां 5-10 वर्सांनी जर तूं 10 न्ही, एक 5-6 वर्सांनी 6 वर्सांनी जर तूं इन्वेस्टिगेशन करपाक वतलो जाल्यार बेजिकली पयलीं तुज्या हाताक कांयच लागचें ना. दुसरी गोश्ट, काही भायले आमी मोठे कलाकार तेन्ना तांणी हाडिल्ले. आज तर तूं त्या कलाकाराक वचून विचारशीत की बाबा तुवें त्या वेळार त्या प्रोग्रामाक कितले पयशे चार्ज केल्ले, बेजिकली तो सांगचो ना. ते जाल्लें आसा. आनी सो इन्वेस्टिगेशन जर म्हणशी एज फार एज मनोज श्रीवास्तव किंवा ताजें जें इज कन्सर्न, जी पळय करेक्टीव मेजर्स जी करपाक जाय आशिल्ली ती फाटली इफी जाल्या नंतर करेक्टीव मेजर्स जाल्ली आसात. पिनिटिव्ह मेजर्स ना, कारण ताजे भितर जें कितें स्टडी ताणें जें कितें केल्लें हें परत तातूंत भितर प्रूव करपी किंवा हें करपी मनीस तोच आशिल्लो आनी ताजे खातीर जें कितें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें तें तातूंत भितर जाल्लें ना. तो स्कॉट फ्री गेलो. आय वुडंट से स्कॉट फ्री, ताजेर पयलीं प्रूव जावपाक जाय. तुमी इन्वेस्टिगेटूच करिना? ना ना ना, विशय इन्वेस्टिगेशन करिना अशाचो न्ही, ताजे इन्वेस्टिगेशनांतलो आउटपूट मेळपाक जाय. आनी आउटपूट केला? ना, डेफिनेटली कोण करता डेफिनेटली investigation? न्ही, हांव सगळ्योच गोश्टी तातूंत भितर रुपेश कशें आसा, फाल्यां कोण करता म्हणत जाल्यार फाल्यां म्हाका त्याय मनशाचें हें करपाक नाका. डेफिनेटली गव्हर्मेंट इज डुईंग इट्स पार्ट आनी तातूंत भितरल्यान जें पळय ह्या बाबतीन ऑफकोर्स कार्यक्रमाच्या बाबतीन हांव फूल सांगूंक शकना, कित्याक हांवें वदळ सांगलां तशें. कार्यक्रमाच्या बाबतीन मोठी मोठी कलाकार यू कॅनॉट गो आज फाल्यां त्या वेळार सपोज अशें धरुया की उदीत नारायण आयिल्लो किंवा आनी कोण येवन घेतिल्लो, यू कॅनॉट गो अँड आस्क हिम. ते गेले अशें धरुया पयशे, पूण हे एटलिस्ट जे मनीस हांगा बसून खुर्चेचेर जे स्कॅम करून गेले. स्कॅम म्हणटा आसतना टोटली दे वर नॉट फायनान्शियल स्कॅम्स बेजिकली. मिसयूज ऑफ पॉवर? फायनान्शियल स्कॅम्स नाशिल्ले. जो मिसयूज ऑफ पॉवर किंवा काही गोष्टी आशिल्ल्यो पळय न्ही
हाजेर जें इन्व्हेस्टिगेशन आसा हें इन्व्हेस्टिगेशन ताजेर जावन मिसयूज ऑफ पावरा खातीर जें कितें ताजेर पळय करपाक जाय न्ही तें जातलें डेफिनेटली. ओके, लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टायम. ह्या इफीन स्कॅम आसचे ना म्हणून कितें प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतल्या? हांगाच्यान भायर वतकीर हांव आनी तूं जिते आसतले हाजेर कितें आमी म्हणूंक शकतात स्कॅम जावं शकता. न्ही. ज्यो गोश्टी जातल्यो प्रिव्हेंटीव जें आसा पळय न्ही, प्रिव्हेंटीव यू ऑलवेज गो ऑन प्रिव्हेंटीव. खंयची गोश्ट करता आसतना तूं कितें चुकीची करतलो म्हणून फुडें सरता. पास्ट मिस्टेकांतल्यान कितें लर्न पास्ट मिस्टेक्स जावच्यो ना. पास्ट मिस्टेक्स जावच्यो ना डेफिनेटली. कारण ताका लागून जें कितें पळय कोडल प्रोसिजर्स ज्यो कितें पळय करपाक जाय त्यो सगळ्यो गोश्टी डेफिनेटली ह्या खेपे केल्ल्यो आसात. पूण कशें आसता फाल्यां तातूंतल्यान कोण खंय कितें मिस्चीफ करत हें तूं आतां सांगूंक शकना. पूण करेक्टीव मेजर्स डेफिनेटली करतले. आनी मिस्टेक जर जाली जाल्यार तेंचेर एक्शन जातली. डेफिनेटली जातली. ओके, हे आशिल्ले शर्मत पै रायतुरकर, ESGचे गव्हर्निंग कावन्सील मेंबर. त्यांच्या म्हणणे प्रमाणे MOU जेन्ना सायन केलो तेन्ना सपोजिटली कोंकणी फिल्माच्या बद्दल तेतूनच MOU जर आशिल्ले जाल्यार सद्याची धडपड करची पडटा तांकां, ती पडपा नाशिल्ली. एक गजाल ते मान्य करता की फाटले स्कॅमा इन्व्हेस्टिगेशनां थोडी जावना कारण डिफिकल्ट जाल्ली आसा. तांचे म्हणणे प्रमाणे मनोज श्रीवास्तवान जे थोडे कितें स्कॅम केलो, he says it may not be financial scam but misuse of power जो जाल्लो आसा त्या चेरार बसून तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चलता आनी आमकां रिजल्ट्स दिश्टी पडटले. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ह्या इफीक स्कॅम आसचे ना आनी आसा जाल्यार सुद्दां तें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. देव बरें करूं कावंटर पॉयंट कार्यावळीन आयिल्ले बद्दल. You are watching Counterpoint, your own interview series on your own channel Prudent that you watch on every Monday at 7:30, 9:30 and 11:30 p.m. Keep watching Prudent.